गावणे बानोड्या वाठारांत फाटल्या एका वर्सा सावन खारे उदकाक लागून शेतांनी लायिल्ली पिकावळ नश्ट जाल्या। साबार फावटी मानशेची दारां बंद करपाची मागणी लेगीत अधिकाऱ्यांक केली, तरी लेगीत पुरायपणान दुर्लक्ष केलां, जी शेतां पेड्ड्यार जावपाचें मुखेल कारण आसा। थळाव्या सरपंचांनी आमदाराक लेगीत कळयल्यार कसलीच कारवाय जावंक ना। आमचें पोट भरपाचें हें एकूच साधन, आयकात शेतकारांचे उतफुरके। सगळे हानी उदो येऊन ते माड सगळे सगळे पिड्यार जाले, माडी आहलोल्यो, तेरे रोयलोल्यो, सगळे गेले। कितली माडी हल्ल्यो? 100 वयर। आता नाल लेग मेवना माड कितले हल्ले? माड 40 आहलोले आणि ह्याच्या उदा आहलोले 25 100 माड हल्ले, 100 माड हल्ले। लोकांना सांगले 1000 परवड नाल मेळटा तेय बी आमकां कांय ना। उपाय कितें? आतां तुम्ही पळोवपाचें आमी सांगतली देवाकडे हात तुमकडे हा फक्त एक मानसिक पेटी घातल्यार जाता हे माणूस बांधपा जाय। सगळ्यांक त्रास ते पयलीं ते पट्टे आहलोले ते इतली वर्सां ते सारके हें करताले, आतां ते कोण येयले भायले तो दिगांबर एक आहा तो मानशेकार जाला आणि ते सगळे उदक सोडटा सांगले आयकनाय। आम्ही त्रास काढून पयलीं तें इतले वर्सां जाली आनी आतां कितें पळय मानसिकारान आमकां सगळ्यांक त्रासान उडयले। आतां हेच उत्पन्न करता ती 40 वर्सां जाय शेतान रोवपाकय मेळना। पाटान नाल खातले जाल्यार नाल ना आनी कितें आतां आमी विकत्यारून नाल खावचे पडले ना, कितें करताले आमकां खावपाक मेळटालें न्ही। पंचायत कितें म्हणटा पंचायती आमी एप्लिकेशन ते म्हणपा एग्रीकल्चर आमी कळयता म्हणपाक तेंचे सांगला न्ही। केन्ना कळयलें तुमी पंचायतीक? आमी पयलीं लेटर केलें तेजे पयलीं सांगलें मागीर पंचायत वचून सांगलें पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून गेले ते पळोवन गेले। पण दार बंद करून अजून मानशे दार अजून बंद करून मानसीची नाय दार बंद ते चेअरमॅनाक जाल्यार तो आपल्या 17 लाख जाय पडटा म्हणपाक लागलो मानसीक हांवें मानसीक तूं 17 लाख पडटा ते आमी कशें दितले तुका? तुमी आतां इतले वर्सां पावणे करून खाताले ते पयशे करून खातले तुमी तितले ते टायम टू टायम काम करप न्ही तुमी मानशेचें। खंयची माणूस आता देवगण गाणो ते तेंच्यांनी काम करप तुमी आतां मावणी करता शेताची आतां कशें मानसीक वर्सान 4 लाख 5 लाख घेता ते तुमी वेळोवेळ टायम करून खावता काय तुमी तुमचेच पोटो भरता। खारे उदकान सगळें म्हागलें शेत माड तितून माड येयले, मेडे गेले, केळमे गेले, भिंडी गेल्यो। 9 म्हयने जाले तेका आतां उदक शेतांक येत आहा, काय गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना। कितें जालें तर तें कित्याक दार खारे उदक येता आनी शेतां हें जाता। एक्झॅक्ट कितें दार उक्ती केलां कितें केलां? थंय गांड्यावयले माणूस ओपन दवरल्या, फूल ओपन आहा। ओपन आसून हांगा तें उदक भितर येयल्लें आसा। ऑलरेडी 9 म्हयने जाले आमी आयज करतलो फाल्यां करता म्हणून आमी हें करता। कोणा एप्लाय केलें? कोणा सांगलें तुवें? आमी आतां पयर पंचायतीर विजिटींग सरपंच विजिटींग करून गेला तरी पूण तो आयज आमी पंचायतीक गेले तो म्हणूंक लागला फाल्यां 1 म्हयन्यान आनी परत हें करूं म्हणून लागलो। तुवें आमदारा बी सांगिल्लें? आमदारा फुडें वचून आमदार आमकां मेळ्ळो की ना, 2-3 जाण वचून येयले। पंचा सांगलें, पंचाक घेवन गेले तरी पूण आमदार आमकां मेळत ना। हो प्रश्न सॉल्व जावपाक नेमकें कितें जावपाक जाय? आमचे ती माणूस ती बंद केला उदक हांगा हें उदक पावना हांगा। इतले केन्ना जाणटेल्यांनी पयलू जाणटेले सांगताले हांगा केन्ना उदक पावना आनी इतलें आमी उत्पन्न केलां केन्नाच उदक आमकां लागना आयलें पण फर्स्ट टायम लागलें। उपाय म्हणजे ते कर्नाळी गांडो म्हणटा पळय तेका आतां पोळी घाली जाल्यार आमी सगळो लोक हो साल्वार जातलो। जे पळय कितें आमचे आतां अर्दे मातशे जीव आसा तो आमचो ते माडाक मातशें हें मेळटलें आनी हो म्हयनो जर परत न्हू जाल्यार ते सगळे गेले आनी कांयच ना मागीर। आमचे सद्या आतां माडयो सगळे पिड्ड्यार जाल्यो, केळमे 4 सायडीन केळमे आशिल्ले तेवूय सगळे पिड्ड्यार जाले आनी माडवांक सद्या नालू बी सद्या कमी जाले। कित्याक लागून? त्या उदका लागून खारे उदक येयलें? उदक येयलें न्ही सगळे भरले सगळे पिड्ड्यार जाले। तुमकां दिसता आसतलें पण सगळे पळय हें जाला शेत रोयताले तुमी? शेत रोयता आनी शेतूय बी रोवपाक मेळना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता कणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।